कळसा प्रकल्पा उपरांत आता कर्नाटका सरकार भंडुरा प्रकल्पा खातीर नरसे हांगा उदक वळोवपाच्या तयारीत आसा। गोंय सरकारान म्हादय प्रकरणात गांभीर्यान विचार करपाची गरज आसा। कर्नाटकाचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्यान प्रधानमंत्र्यान संबंधित फुडाऱ्यांची भेट घेवन ह्या प्रकरणाचेर दबाव घालपाचो यत्न करता। मात गोंय सरकाराक ह्या प्रकरणा विशीं कांयच पडून गेल्लें ना अशी खंत पर्यावरण अभ्यासक राजेंद्र केरकर हांणी उक्तायली। म्हादय समितीची बसका जावच्या पयलीं उदका स्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकार आनी संबंधित अधिकाऱ्यांनी काणकुंबी वचून पळोवणी करून परिस्थिती समजून घेवची अशी मागणी केरकर हांणी ह्या वेळार केली। विधानसभेन जी हाऊस कमिटी नेमलेली गोवा सरकारान तर तेंची बैठक जावपाची आसा आनी गोंय राज्याचे जलसंसाधन खात्याचे मंत्री जे आसा सुभाष शिरोडकर हांच्या फुडारपणा सकयल ही बैठक सांजच्या वेळार जातली। ही जी हाऊस कमिटी आसा ती 2013 सरकारान स्थापन केली, पूण म्हाका कळना की हाऊस कमिटी कित्याक लागून स्थापन केली, कितें तेचें उद्दिश्ट। जर खऱ्यांनी सरकाराक ह्या विशयाची गंभीरपणान दखल घेवपाची आसली जाल्यार म्हाका दिसता की हाऊस कमिटीचे जे सगळे सदस्य आसा ह्या सदस्यांक सद्या कळसा भांडुरा प्रकल्पाची सद्यस्थिती पळोवपा खातीर ते धाडटाले आसले। तशेंय ह्या समितीन कांय करूंक ना मंत्र्यान करूंक ना, तेतूंतले सगळे सदस्य जे आसा हेंच्यांनी पळोवणी करूंक आनी ह्या प्रश्नाचेर हे सगळे लोक उलयत आसा। खरें म्हणजे हो वाठार जो आसा हो वाठार जेन्ना आमी पळयताले तेन्ना आमकां कळटालें की कशा पद्दतीन कळसा भांडुराचें काम जे आसा ते कर्नाटक नेटान फुडें व्हरता। एका वाटेन कळसाचें काम जे आसा 2006 सुरू केलें आनी आयज मेरेन तें उदक व्हरपाचें जे षडयंत्र आसा ही कर्नाटक यशस्वी करीत आसा। आनी आतां सद्या नेरसे हांगासर कर्नाटक सरकार जे आसा हे भांडुराचें कामकाज जे आसा हे सुरू करपाच्या वाटेर आसा। तेच्या खातीर जी पूर्व तयारी आसा ती कर्नाटकान पुराय केल्लेली आसा। ना जाल्यार ही हाऊस कमिटी स्थापन करा, ना जाल्यार टेक्निकल कमिटी स्थापन करा। ह्यो सगळ्यो गजाली केवळ कागदाचेर उरताले आनी तितून गोंयांक न्याय दिवपा खातीर कांयच जावचो ना। इतके कोट्यावधी रुपया तुमी वकिलांचेर खर्च करता आनी दुसऱ्या वटेन कर्नाटक ज्या पद्दतीन एडवोकेट तेंचे जे आसा किंवा जे कावन्सील आसा सिनियर कावन्सील ह्यांच्या मदतीन लढटा, ती जर आमच्या गोवा सरकारान दखल घेतली जाल्यार म्हाका दिसता की आमकां ह्या प्रश्नाचेर न्याय मेळटलो। ना जाल्यार सद्या ह्या प्रश्नाचेर गोंयची बाजू जी आसा ती सामकी दुर्बल जाल्लेली आसा। एका वाटेन कर्नाटक, दुसऱ्या वाटेन महाराष्ट्र ह्या न्हंयचें उदक जे आसा ते व्हरपाच्या यत्नांक लागलेले आसा। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही।